बायणां आशिल्लीं 121 घरांतलीं 4 घरां पावसांत मोडून गेलीं। थोडीं घरां कोर्टांत तशेंच एनजीटीन स्टे घेवपा खातीर गेल्लीं। त्या घरांचेर स्टे आसा। उरिल्ल्या ज्या 38 घरांचेर स्टे ना तांकां 18 जानेराक पाडपाचो आदेश दिला, अशी म्हायती मुरगांव डेप्युटी कलेक्टर महादेव आरुंदेकर हांणी दिल्या। आरडेक्स्को खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आदी 121 घरां आसा पळय, तितूंतली 4 घरां पावसान मोडून गेली। तितूंतले अरावंड 79 लोक हायकोर्टान गेले आनी तेंच्यांनी हायकोर्टान स्टे घेतल्या। थोडे 69 हायकोर्टान 68 हायकोर्टान गेल्या, 11 एनजीटीन गेल्या, टोटल 79 स्टे मेळिल्ले आसा। सो उरलेली 38 कितें आसा आनी जेंचेर कांय स्टे ना ती आमकां गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन डिमॉलिश करपाक लायल्या, बिकॉज दे आर वायोलेटिंग CRZ नॉर्म्स। आनी तेंचें डिमॉलिशन एज पर रिक्वेशन बाय मामलतदार इज फिक्स्ड ऑन 18th ऑफ दीस मंथ, 18 तारखेर जानेवारीच्या सकाळीं 7 जातले आनी दीसभर काम चलतलें। जी कितें ज्या जाग्यार स्टे ना तीच घरां काडली वयतली, बाकीची घरां तशीच आसतली। ती मागीर हायकोर्टाचें डिसिजन जाल्या उपरांत फुडें कितें तें डिसिजन जातलें।